हांवें एक मॅटर लोकायुक्तान घातलो खांडेपार हायवेचो तुमकां खबर आसतलें आनी तेजी परचेस ऑर्डर वर्क ऑर्डर तेजी 2/4/15 रिलीज जाल्ली आनी तेजें काम सोंपपाचें आसलें 04/2018 पण आयज पर्यंत काम जावना आनी तेका जे तेंच्यांनी जे सब स्टँडर्ड यूज केला कामाक ते पळोवपाचें आनी अशें ना. हें म्हाका कशें कळ्ळें जाल्यार हे मॅटर हांवें प्रोसिडींग लोकायुक्तान घातलेलें आनी तें चालू आसा मॅटर आनी ते सबजिडीज आसा तेका लागून तेजे फुडलें हांव तुमकां सांगिना. सो तितून म्हाका डॉक्युमेंट रायट्साचें तेंचें सबमिशन मेळ्ळें. म्हाका रायट्स ही एजन्सी आसा ती कन्सल्टन्सी ऑर्गनायजेशन ते फील्ड ऑफ ट्रान्सपोर्ट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड टेक्नॉलॉजी तेंच्या कडल्यान आसता ते आनी ते सगळें सांगता. रायट्स म्हणजे कितें आसा पळय तेंच्यांनी कितें करपा जाय कितकें मिक्सिंग करपा जाय कितें आसपा जाय ओरिजिनल हें तें सगळें सांगता. सो सगळें तेंचें चल्लां न्हू. आनी मेन म्हणजे कितें आसता हे रस्त्यांक आयज फोंडकुलां पडटा तेका ड्रेनेज कांय नासता. ड्रेनेज मेन आसोकूच जाय हे रायट्सान तेंकां सांगलेलें आसता. PWDक हे परत सांगलेलें आसता. तो पर्यंत हे म्हाका डॉक्युमेंट मेळ्ळा त्या तेजे प्रमाणे सांगता तुमकां. हे रायट्सान जे आयज कितें चल्लां पळय रायट्स समज एजन्सी समज इनवॉल्व जाली 1 कोटीच्या वयर आसता पळय खंयचोय प्रोजेक्ट आसा तेका रायट्स इनवॉल्व जाता. इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डींग हे ते सगळें हांकां. सो तेंच्यांनी समज आयज इनवॉल्वमेंट घेतलेलो तेंचो आनी तेंचे इम्प्लिमेंटेशन PWDन आयज केल्लें जाल्यार हे खंय तरी आयज सुदारतले आसले. हेंकां करप्शन करपाक एक तरी रायट्स बरो आसा सामको म्हणजे हे ऑर्गनायजेशनाक रायट्स बरे आसा पण हेका इम्प्लिमेंट करपाक हे आमचे करिना. हे सगळे आसा सगळे बेव करून उडयल्या सगळे. कितलो घोळ आसा कितले पयशेचो हे आतां म्हाका मेळ्ळा तो 274 आसा. आतां 274 करोड 274 कोर्स तातूंत तरी म्हाका म्हाज्या कडेन डॉक्युमेंटेशन आसा हे. तशेंच आतां म्हाका सगळें फूल गोंय हे म्हाका फक्त खांडेपारच मेळ्ळें पण आतां हांव स्टडी करतालो. फोंडकुलां कित्याक पडटा वर्सान वर्स म्हणटा पोरू पावस पडलेलो कितको अंदू व्हडलो वाडला पोरू पडलेलो कितको पावस पोरू कमी पडलो जाल्यार पोरू खड्डे कशे आहले तेज्या वर्स एकदां पावसूच पडूंक लागलो तरी खड्डे कशे पडलेले. हे सब स्टँडर्ड हे आयात करता डांबर पळय हेका खंय तरी तेंच्यांनी चॅकींग करूंक जाय म्हणून न्हू. म्हाजी एक पर्सनल आयडेंटिटी आसा. हांव NGO म्हणून खंयच्याच कोणाक लिंक ना कांय ना आनी कांय ना. आनी उजगो कोण NGO बीन समज आसा अशें ब्लॅकमेल समज कोणाक करता न्हू तुमी एक्सपोज करपाक तेंकां कळ्ळें. म्हणून म्हाका दिसना कोण तिस्कार NGO आसा म्हणून आनी हांव तिस्कार व्हडलो चडसो म्हाजे राहणे बिणेन आसता कितें आनी NGO पळयता पळय हे सगळे दृश्टिकोनातून. हांव एक RTI एक्टिविस्ट म्हणजे कितें जाल्यार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून लोक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता खूब गजालीक लागून. इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून ताका लॉजिकल पॉयंटान व्हरप. सगळे पंचायतीन हो कित्याक गेलो जाल्यार कोणाचे तरी पाड करपाक येयलो. आयज हे रस्ते कोणाचे पाड जाल्या कितके पयशांचे हे जाल्या. अशें ते गटर बांदलेले एकदां ताका स्लॅग मिक्स केल्ले 3 लाखाचें काम ते भितर रेव करपा जाय ते स्लॅब मिक्स करून तेंच्यांनी हें केल्लें काम तेंचें. तें समज हांवें वयर काडलें जाल्यार हांव कितें मोडपाक गेला लोकांचें वायट चिंतपाक गेला बरेच गजाली.